मोपा विमानतळ जाय काय नाका हाचेर सरकारान जनमत कौल घेवचो अशी मागणी समाज वावरपी ॲडव्होकेट जॉन मोंतेरून केल्या। मडगांव पत्रकार परिशद घेवन ताणी ही मागणी केली। कुंकळे येवपा आशिल्ले NITचो थळाव्यांक कसलोच फायदो ना, ताका लागून हो प्रकल्प रद्द करचो ना जाल्यार थळावे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ताणे दिली। माय डिमांड इज एकूच, गव्हर्नमेंटान सेकंड ओपिनियन पोल मोपाचेर ऑर्डर करचो आनी तो जाल्यार वोटींग रायट्स पब्लिकाक चॉयस दिवचो आनी डिसायड करचें वेदर मोपा एअरपोर्ट लोकांक जायो वा दाबोली एअरपोर्ट लोकांक जायो तो। NITचेर कुंकळकारांक कोणाकूच एकट्याक पण बेनिफीट जायना, रिजर्वेशन वायज इन जॉब एज वेल एज इन सीट्स। सो NIT प्रोजेक्ट टोटल कुंकळ्यांक जावपा नाका, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकॉलॉजिकल सिस्टम। जो प्रोजेक्ट कुंकळकारांक फायदो जाता दॅट विल बी पीपल विल ऑलवेज वेलकम आनी ओपोज करचे नाय। आनी जर ते प्रोजेक्ट कुंकळकारांक बेनिफीट जायना त्या कुंकळकार टोटली ओपोज करतले, आनी मुखार हाडूंक गव्हर्नमेंटाक दिवचे ना। अजून इश्यू करूंक ना, कित्याक विवेक कामत हेचो प्रेस नोट 2 दीस पयलीं फाटीं आयला, ताणें क्लियरली मेन्शन केलां नो जॉब्स फॉर द कुंकळकार एंड सीट रिजर्वेशन आसचें ना म्हण। वेन द डायरेक्टर इज सेल्फ सेईंग खंयचेंच तर रिजर्वेशन आसचें ना म्हण, जाल्यार सुदर्शन रेड्डीन रिजर्वेशन म्हणलां तें अजून कांय कॉन्क्रीट कांयच ना। सो दॅट इट इज इम्पॉसिबल एट मोमेंट टू डिस्कस अबाउट द रिजर्वेशन आसतलें म्हणून। रिगार्डिंग गव्हर्नमेंट तर लँड एक्विजिशन द प्रोसेस तर लॅप्स जालें तर गोईंग हेड वयता, जाल्यार कुंकळ्यांक टोटल एजिटेशन जातलें। गव्हर्नमेंटाक एकूच दाखोवपाक की NIT प्रोजेक्ट कुंकळ्यांक आमी येवपा दिवचो ना। वास्को देस्तेर वाड्यार बुधवारा फांतोडेर चोरांनी जनरल स्टोर्स फोडले। चोरांनी 15 ते 20 हजाराचो हात मारला। चोर शटर बागून दुकानान घुसले, ताणे फक्त पयशांचेर हात मारलो। चोरांनी बुधवारा फांतोडेर हे कर्म केला। सकाळी ही गजाल कळी। वास्को पुलीस तपास करतात, मात अजून मेरेन कोणूच हाताक लागिल्लो ना। दुसरे एके घडणुकेन आल्त दाबोळे एक घर फोडून चोरांनी सुमार 17 हजाराचे सामान फारायले। सकाळच्या शेजारीन फोन केला 5:30 सुमार तुझी शॉपार चोरी जाली खंय म्हणून। आमी येयले, पयल्या शटर बँड आशिल्ले आनी मागीर पुलिसाक फोन केले। पुलीस येयले, पुलिसान सगळे इन्क्वायरी केले आनी तो गेले। फक्त कॅश गेले आनी कांयच वचूंक ना। 15-20 हजार चड ना आनी कांय ना, आनी खंय हातूच लावूंक ना, फक्त कॅशाचे हात लायले आनी घेवन गेले। शटर बँड आशिल्ले। JNURM येवजणे खाला मेळिल्ल्यो बशी खाजगी वापराक मेळनात। अशें आसतना दाबोळे विमानतळाक कदंबा दिवपाचे प्रकरण हे मोठे फ्रॉड असो आरोप आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान केला। वास्कोचो आमदार आनी कदंबाचो अध्यक्ष कार्लोसाचो जुजे राजिनामो मागता। दागतळेच्या नाल्या खातीर आपणे हाडिल्ले 2.25 कोटी कार्लोस आनी सरकारान मेळून भलतेच कडेन कड्डिले म्हूण जुजेन आरोप केला। KTC बसीस या फंड म्हणटा ते एका गव्हर्नमेंटाचे जवाहरलाल नेहरू नॅशनल ओपन एजर ही स्कीम म्हणटा ती हालीं जेन्ना ह्यो बसी ते परचेस केल्या तेजेर जाल्यार ह्यो प्रायवेटली यूज करूंक मेळना। ह्यो हालीं लोकां खातीर यूज करूंक जायो। हांव नको हे गव्हर्नमेंटा कडच्यान सारकी प्रोपोजल ह्या मनशान ह्या चेअरमॅनान ह्या घेयल्या जाल्यार हेजेर घेवंक ना जाल्यार इमिजिएटली he has to resign from this. He has done a big fraud in this particular thing. He cannot give these buses for Air India. ह्यो लोकां खातीर बसी चलोवपा जायो। धाकटे तडे थिंगा एक बरो व्हडलो एक नाला आसा आनी तो नाला आयज पासून 40 वर्सां जालीं कोणेच कांयच करूंक नासलें। नालाचें काम आयज पासून सुरवात जावंक ना। तो नाला व्हरोन तेच पयशे फंड व्हरोन दुसरे कडेन घायले म्हणून ह्या पयशे फंड डायवर्ट करपाक कोणे अधिकारी दिलो। म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्नमेंटा कडेन, चीफ मिनिस्टरा कडेन, जेन्ना इनॉग्रेशन त्या रवींद्र भवनाचें जाता तेन्ना ह्या मनीस आमच्या सिनियर एक्स MLA मिस्टर वसंत जोशी ताज्या हातीन ताचे ह्या रवींद्र भवनाचे इनॉग्रेशन जावचें म्हणून। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।